प्रितीच्या बाबा भयणीनो, सांत जुझेबाज कोण आनी कितें ताणें केलां तें आयज पर्यंत जायतीं गोंयकारां आमी नकळो, आनी तेच भाशेन हांवूय नकळो आसलो. जोरूय हांव पाद्री जालो, राशोलच्या सेमिनारीचो प्रोफेसर जालो, तरूय आसतना सांत जुझेबाचें जिवीत हांवें खरेंच वाचूंक ना. एकूच फावटी सालिगांव सेमिनारींत शिकतना धाकटें पुस्तक वाचलोलें, तितलेंच, आनी कांयच वाचूंक ना. कित्याक म्हाका जुझेबाचो इंट्रस्ट व्हडलो नासलो. म्हजे फेवरेट सेंट जॉन बर्कमन्स, सेंट ट्रिजा ऑफ आविला, सेंट ट्रिजा ऑफ चायल्ड जीजस, सेंट फ्रांसीस झेवियर, हे म्हजे फेवरेट सांत आसलोले. पूण सांत जुझेबाज, पाद आग्नेल, ते म्हजे फेवरेट सेंट नासले. जेन्ना म्हाका बिस्प साहेब राहुलान आपोवन वयलो आनी सांगलें, आमकां कशी तुका सांकवाडे सांत जुझेबाचें देवस्थान वाडोवंक आनी ताचो सांताचो प्रोसेस मुखार व्हरूंक हें काम तुज्या हातांत आमी दिवंक सोदता. म्हाका पयलीं भिरांत कशी, हांव सांताचें जिवीतूच नको जाल्यार हो हांव वावर बिस्प साहेब म्हज्या हातांत घालता तो कसो कोत्तलो म्हाका कांयच आयडिया ना. पूण जुन्याच्या म्हयन्यांत म्हाका थंय पाठयलो. पावसाचो काळ म्हणटूच हांवें म्हणलें म्हाका देवस्थान परगटूंक धाडला, पूण जर हांवूच तर सांत जुझेबाचें जिवीत कितें तें नकळो लोकांक कितें सांगतलो, कितें परगटतलो. म्हणटूच पावसाच्या दिसांनी म्हाका बरो टायम मेवलो. भितर रावून मेवता तीं पुस्तकां, आसात तितलीं पुस्तकां हांवें सांत जुझेबाची वाचूंक लागलो. वाचली थोडी पुस्तकां 2-3 फावट पर्यंत वाचली. थोडी पुर्तुगेज आसात तांतलीय थोडी वस्तू वाचल्यो ताच्या जिविताचेर. आनी तेन्ना म्हाका कळ्ळें सांत जुझेबाज हे तो व्हडलो सांत आनी हांव नकळो आसलो आनी हांवें वाचूंक ना ताचें जिवीत. आनी सांत जुझेबाज सांत न्हय बेश्टो सादो, पूण संवसारांत आमच्या धर्मांत कॅथलीक धर्मांत व्हडले सांत आसात ते सांतां मदें पडटा तसलो. प्रितीच्या बाबा म्हणिलो गांवांत सांकवाळचो जल्मलो, आपले आवयगेर बाणावले. 6 भुरगीं, ते एक भाव, ते बॉयज एंड 3 गर्ल्स. आनी सांत जुझेबाज ल्हानूच आसतना ही वॉज अ डिफरंट चायल्ड. देर वॉज समथींग स्पेशल इन हिम. तो जायते फावटी तांचें प्रेयर रूम आसलो. व्हडली भाटकारां म्हणटूच प्रेयर रुमांतलो सेपरेट. ते प्रेयर रुमांत वचून मागणें करतालो. एक फावट ताचे पांय खबर ना, क्रिस्तोवांव वाज ताचो पांय खबर ना, दारा कडेन सायडीक तो मागणें करता म्हण पांयद्यार उक्तें केलें आनी सांत जुझेबाज धाकट्या भुरग्याक हें आदवलें आनी ताका मार लागलो. ताका कोण मेलो जाल्यार वाड्यान तो घरांनी भोंवतालो खंय सांगूंक उमको मनीस मेला, ताचो आत्मो साल्वार जाल्यार पुरो म्हूण मागुया. ल्हान भुरगो आसतना कोणाचें मरण जालें, मरणाक वेतालो हूंय आनी मरणाक वेताना तकली पोंदाक घालून मागत वयतालो, सायबा आत्मो साल्वार कोर, आत्मो इफेर्नांत वचूंक दिनाका. हे भशेन देर वॉज समथींग व्हेरी स्पेशल. आनी देखून ताचे मायन ताका नांव घातलेलें सांतुलो. सांतुलो म्हणजे धाकटो संत, स्मॉल सेंट. मुळावें शिकप ताणें थंय सांकवाळे केले उपरांत ताचें फुडलें शिकप बाणावलेच्या गांवांत केलें, आपल्या मांयचेच घरा रावून. मागीर कॉलेजीचें शिकप कॉलेज दे सान पावल ओल्ड गोवा थंय केलें.
आनी पाद्रीपणाचें शिकोवप फिलॉसॉफी आनी थियोलॉजी अकादमिया de San Thomas जी ही अकादमी आसलोली बिटवीन रिबांदार एंड ओल्ड गोवा San Pedro म्हूण आसा थंय ही अकादमी San Thomas आसली थंय ताणें हें शिकोवप केलें. शिकोवप केले उपरांत पाद्री जालो इन द इयर 1676 आनी पाद्री जाले उपरांत तो घरांत आसलो पूण खूब वावर करताले. त्या तेंपार पाद्री जाले उपरांत कोणूय पाद्रीगारान वयलो जाल्यार तो कूर वताले वो बिस्मान एपॉयंट केलो जाल्यार पूण कोण एपॉयंट करूंक ना जाल्यार पाद्री घरा रावतालो आनी थंय धर्माचें काम करतालो ते भाशेन कोत्तालो. ताणें आयकलें श्रीलंकेंत पाद्रींक धांवडायल्यात. हॉलंडाचो सरकार भितर सरला. पुर्तुगेज राज चलयताले 150 वर्सां. गोंयांत पुर्तुगेज येवचे पयलीं श्रीलंके वॉज रूल्ड बाय पोर्चुगेज फॉर 150 years. म्हणटूच सगळे पुर्तुगेजांक धांवडायले. सगळ्यो व्हडल्यो व्हडल्यो इगोर्जो गोंयांत आसात तसल्यो इगोर्जो बांदलेल्यो पुर्तुगेजांनी सगल्यो मोडून उडयल्यो आनी हॉलंडाचो प्रोटेस्टंट सारको होर कॅथलिकांचेर आनी सारको होर पुर्तुगेजांचेर तो राज चलयतालो. वूड नॉट एलाव अ सिंगल कॅथलीक प्रिस्ट टू एंटर इंटू श्रीलंका. खोर बंदोबस्त दवरलोली आनी असल्या वेळार पाप साहेबान मागलें द नेशन्स वर फ्रेंडली वीथ हॉलंड. हॉलंडा कडेन बरे फ्रेंड आसलोली त्या नेशना कडेन मागलें टू इंटरवीन आनी जोर तोर हॉलंडाच्या सरकाराक जो राज चलयता श्रीलंकेंत ताका पुर्तुगेज लायक जायना. पाद्री आमी दुसरे नेशनांतले देशांतले पाद्री तुवें धाडून दिवंक तयार आसात पूण हॉलंडान कान आलोवंक ना. खंयचोच कॅथलीक पाद्री भितर घेवंक ते तयार नासले. सो देर वॉज नो वे ऑफ एनी वन entering in any priest entering into Sri Lanka. All the doors were closed completely. And असले परिस्थितींत सांजुचे वाज वचूंक सोदता. वेता बिस्म साहेब तेन्ना मेल्लो गोंयचो. तेन्ना कॅथेड्रल चॅप्टर राज चलयतालो गोंयचे दिवसजीचे. सो तांची वडील आशिल्ली वेता आनी सांगता आपणाक कशी श्रीलंकेंत वचपाची पूण वडील ताका परमिशन दिना. तो म्हणटा तूं मंगळूर वच कानारा वच कानाराक तुवें तुजो वावर कर. सो परमिशन वॉज डिनायड. उमेदीन वचूंक सोदतालो ताका दिवंक ना म्हणटच ताका मंगळूर धाडलो. गेलो तो होल ऑफ कानारा. कितें पडलें जालें कित्याक पाद्री कानारांतले पाद्री गेले. इन दोज डेज होल ऑफ कानारा वॉज पार्ट ऑफ द डायसिस ऑफ गोवा. आमचे गोंयचे दिवसीचो वांटो. म्हणटच थंय हॉलंडाचे सरकारान एटॅक केलो मंगळूरचो फोर्ट. मंगळूरचो फोर्ट एटॅक केलो तेन्ना पाद्री सगळे जे वावुरताले मंगळूर गंगुळी कुमटा कारवार हे सगळे गांवांनी वावुरताले ते पाद्री पळोवन गेले. रावंक ना थंय येयले गोंया सोडून. म्हणटच पाद्री ना. कितलोच काळ जालो पाद्री ना. कपेलां सगळीं झिलां जाल्यांत. इगोर्जो मोडोन गेल्यात. लोक काजार जायनासतना बेश्टीन जियेतात. इगोर्जे रेस्पेक्ट करून भुरगीं वाडून व्हडलीं जाल्यांत. कोमी नेवना साक्रामेंत ना. असली परिस्थिती जाल्ली तेन्ना मंगळुरांत ओ कानारांत सांजुजेवाजाक धाडटा. बिगार वार कसो गोंयचो वडील धाडटात आनी दोग पाद्री ताका हेल्पर एसिस्टंट दितात. आनी सांजुजेवाजान थंय व्हडली व्हडल्यो मिलाग्री केल्यो मंगळुरांत कानारांत. ताणें पोत्तून कपेलां सारकी केली. इगोर्जो नव्यो बांदल्यो.
इस्कॉलां बांदली इगोर्जांचे सायडीक टिचरी ट्रेन केल्यो दोतोन शिकोवपाचे आनी दुयेंतीची सेवा केली आनी व्हडल्यांतलें व्हडलें काम केलें. इट वॉज द टायम ऑफ स्लेवरी. आवय बापूयक भुरग्यांक पोसूंक जायना, भुरग्यांक व्हडल्या व्हडल्या मनशांक विकतालीं स्लेव कशे. तर सांत जोसेफाज आपणाक कोणी पयशे दिता ते पयशे घेवन त्या भुरग्यांक आपूण विकती घेतालो आनी तांकां फ्रिडम दितालो. आनी एका दिसाक आपलो एसिस्टंट आसा फादर गांबोआ ताका सांगता तो म्हाका ढाच्याक हॉलंडाचे मनशांक वीक. कित्याक ते ट्रेड बिजनेस चलताले, ट्रेडर्स येताले हॉलंडाचे श्रीलंकेक जावन येताले. म्हाका वीक, लेट मी गो दे एज अ स्लेव. ही वॉन्टेड टू एंटर श्रीलंका एज अ स्लेव. आनी गांबोआ म्हणटा ना पातीव हें म्हज्यान करूंक जायना, म्हज्यान तुका विकूंक जायना. आनी उपरांत सुमार 3.5 वर्सां कांदारान काम केले उपरांत तो गोंया येता आनी गोंया येवन घरा तोडोती बसता. इतले म्हणसर गोंयचे थोडे पाद्री एकठांय जाल्ले आनी तांणी एक एसोसिएशन ऑफ गोवन प्रिस्ट, कित्याक हे पुर्तुगेज आनी युरोपी जे रिलिजियस आसलोले जावं कार्मेलीत आनी हेर आनी ते आमचे गोंयकार पाद्रींक आपले कॉंग्रेगेशनांत घेयना आसलोले. देखून आमचे गोंयकार पाद्री फकत डायसिजन पाद्री जाताले पूण रिलिजियस कॉंग्रेगेशनांत तांकां येवकार नासलो. देखून गोंयचे पाद्री थोडे एकठांय जाले आनी दे फॉर्मड an association of Catholic गोवन प्रिस्ट. आनी ते मरोंक पावलोले, जाणटे जावन मरोंक ते मुखार वचोच नासलोले. जोसेफासान आतां आजून ताचे मनांतलें वचूंक ना, श्रीलंकेंत वचूंक जाय, देव म्हाका श्रीलंकेंत आपयता हें ताचे काळजांत भितर शिजता. देखून ताणें म्हणलें आपूण जॉयन जातलो एसोसिएशनाक. तो जॉयन जालो ते एसोसिएशनाक. ते रावताले वयर दोंगरार कुरिस मिलाग्र. थंय जॉयन जालो आनी तो जॉयन जातूच जायते तरणाटे पाद्री ताका जॉयन जाले आनी एक व्हडलें एसोसिएशन आहलें. ती फुडाराक मागीर एक ऑर्डर, पयली ऑर्ड गोंयच्या पाद्रींची, पयली ऑर्ड युरोपी न्हू ते पाद्रींची घडली सांत जोसेफासान. ओराटोरियन्स दे गोवा ही ऑर्ड ताणें घडली. आनी उपरांत तो वडील जाल्लो तेन्ना रिजायन जालो आनी आतां आमच्या त्या नव्या बिस्माचे लिसन्स घेवन वेता श्रीलंकेंत वचपाक. आनी श्रीलंकेंत वयता कोचीनच्या बिस्माचे लिसन्स घेता. कित्याक त्या तेंपार श्रीलंका कोचीनच्या बिस्माचे अंडर आसलोले. ताचे लिसन्स घेता आनी तुवें ताका तुती करीन एक पाद्री जो गोंयांत ताचे बरोबर शिकतालो तो इगोर्जेन पाद्रीगार आसलोलो तो ताका मेळटा आनी तो ताका सांगता तूं हे भाशेन न्हेसून श्रीलंकेंत वचूंक जावचें ना, तुका धरतले कित्याक थंय कडक पोटाचेर बंदाबोस आसा आनी म्हणटूच तुवें आंगावलें बदलूंक जाय. आनी तोच जेजुईत पाद्री ताका भिकारी लोंगी घालताले, तसली लोंगी ताका आनी ताचे बराबर भुरगो आसलो जुवांव ताका दोगांकूय दिता आनी भिकारी जावन भिकाऱ्याचें रूप घेवन लोंगी न्हेसून तो श्रीलंकेंत भितर सरता. भितर सरले उपरांत जायत्यो वस्तू घडल्या, सगळें सांगूंक जायना पूण घरांनी भोंवता सोदूंक क्रिस्तांवांक. कशें कळटलें कोण क्रिस्तांव कोण प्रोटेस्तांत कोण बुद्धिस्ट. गोड्याक रोजराचें कोंत घालता दाखोवंक आपूण कॅथलीक म्हूण आनी घरांनी भोंवता. केन्नाय पोदेर कसो भोंवता, केन्नाय नुस्तेकार कसो भोंवता, केन्नाय धोबी कसो भोंवता. वेगवेगळीं रुपां घेवन सोदूंक भोंवता कॅथलिकांक. आनी लोकांच्या घरांनी पळयता कोणागेर तर क्रिस्तांवपणाची कसली खुणां आसा
रोमन कॅथलिकाची आनी हे भशेन आयडेंटिफाय करता कॅथलिकांक आनी स्लोली डिस्क्लोज करता हांव पाद्री आनी चोरया मिसां भेटयता साक्रामेंट दिता रेस्पेरांत कोत्ता सांपडपाक सारको लागीं पावता येतात सोल्दात धरूंक पूण देव मिलाग्रेनी वाटायता ताका साल्वार कोत्ता भिव ताका धरूंक पावता तेन्ना म्हयन्याचे म्हयने रानांत रावता कॅन्डीचो बिस्म साहेब म्हाका सांगतालो एका दिसाक आय डू नॉट नो हाउ जोसेफ वाज वूड स्टे इन दोज फॉरेस्ट इन्फेक्टेड विथ पॉयझनस स्नेक्स वांशेलां आसात वती आसात आनी विकाचे सोरोप आसात ह्या सोरपा मदें वांशेलां मदें वतयां मदें भियेन आसतना देवाचेर पातयेवन ताणें जिवीत चाललें रानांनी दोन परगटूंक जेन्ना वशाची पिडा पडली श्रीलंकेंत कॅन्डीच्या शारांत तेन्ना ताणें व्हडली व्हडली दाखयली कोण वशाचे पिडेच्या मनशांक हात लायनात सगलीं सोडून गेलीं ताका गोरची सोडून गेली कोणाक वशाची पिडा जाली रानांत व्हरून सोडटाली पांय माय भुरग्यांक भुरगीं पांय माय आनी बरी आसली ती गांव सोडून गेली वशाचे पिडेचोच लोक कॅन्डी शारांत उरला राजाय पळोवन गेलो जोसेफास इतले म्हणसर आनी दोग पाद्री गेल्ले ताचोच व्हडले भयणीचो पूत आंजेला तेजी व्हडली भयण ते भयणीचो पूत जुसे कारवायलो दोगूय करतात सेवा ह्या दुयेंतीची सोदूंक भोंवतात रानांनी कित्याक रानांनी जिवे मनशांक कोले बी हाताले देखून रानांनी सोदूंक भोंवतात खांदार मारून तांकां हाडटात घरांनी दवरतात तांचे गाय धुतात तांकां पेज लायतात आनी मोत्तात तांकां आपूण दोगूय फोंड काडून पुजतात राजान अशें म्हणलें खंय तूं तर आमचे कॅन्डींत असले पिडेच्या वेळार नासलो जाल्यार कॅन्डींत एकूय मनीस उरचो नासलो सगळेच मरण कवर कित्याक ही वशाची पिडा इतली कडक येयलोली की सगळ्यांकूच हालोवन उडयताली सांत जोसेफाक लागून जायतो लोक वशाचे पिडेंतलो साल्वार केलो सांत जोसेफान ताका वाटायले सांत जोसेफासान हांगा थंय भोंवन धरून परगटलो आनी परगटतना खूब आडकोडी ताका पडल्यो आनी ती म्हणल्यार जेन्ना भातिकालाव म्हणटा थंय तो पावलोलो थंय ताका धरलो एका झाडाक बांदलो आनी ताका मार मार करून ताच्या आंगाक पांड काडले पूण भियोंक ना देवाचें उतर परगटूंक कितलेय सोंसूंक तयार आनी निमाणें ताचे लागीं चलूंक जायना जालें जाणटो जावंक ना तो व्हडलो पूण ताचे लागीं चलूंक कित्याक थकलो तो आख्खे श्रीलंका गोंय एक गोंयचे कितलीं गोंयां जातलीं म्हजे मना प्रमाणे एटलिस्ट अबावट 30-40 ओ मे बी मोर गोंया एकठांय केले जाल्यार श्रीलंका जातले येदे व्हडलो पूण एक मनीस आख्खे श्रीलंका पांयांनी चलून भोंवतालो धरून परगटूंक कांट इमॅजीन चलून आख्खे श्रीलंका फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट फ्रॉम नॉर्थ टू सावथ भोंवलो झोरोन पांय आनी जेन्ना जाणटो जालो चलूंक जायना तेन्ना दुसरे पाद्री वावुरताले ताका कॅन्डीत दवरलो पूण एका दिसाक अशें घडलें कोण पाद्री आसोंक ना तो एकटोच आसलो सोंतेसांव पडलें आनी सोंतेसांव पडलें तें दोंगर काडूंक जाय आसलो आनी मागीर उपरांत बैलांच्या गाड्यार बसून आपूण येता म्हणून गेलो आनी बैलांचो गाडो असो दोंगरार चडटना रोदां पोत्तलीं आनी गाडो पडलो आनी तो लवंडोन सारको सकला पडलो अनकॉन्शियस पडलो ताका हाडलो सिंधांत आयलो
पूण हे भाशेन ताणें जीव जोरून काबार केलो. सोंपलो 16 जानेवारीचे 1711 वर्साक. तूं आनी हांव विचारलें जाल्यार असो सांजुजेवाज कसो मेलो, जावं सांजुजेवाज जावं सान फ्रांसिस शावियर मेले. दे वर एक्झॉस्टेड फॉर क्रायस्ट. जेजूक परगटूंक आनी जेजूचो धर्म परगटूंक ताणें जीव जोरून काबार केलो. सो सेंट जोसेफ वाज exhausted for Christ and gave his whole life for Christ. प्रितीच्या भावा भयणीनो, ताची जिवितांत ताणें कितें केलां तितलें सांगून गेलें जाल्यार आख्खो दीस पावचो ना. आय कॅन प्रीच एटलीस्ट 20 sermons ऑन हिज लायफ. इतलें ताणें केलां तें थोड्या वक्तान सांगूंक जायना. पूण आमी गोंयकारां, वी हॅव टू बी प्रावड, स्पिरिच्युअल प्रायड, की आमच्या गोंयकारांचे भाशेन शीतकोडी पेज जेयलोलो गोंयकार, हे गोंयचे जमनीचेर भोंवलोलो गोंयकार केदो व्हडलो म्हूण सांगतालो. जाल्यार एकेकाच्या घरांत हें देवस्थान आसूंक जाय जुजेवाजाचें, आनी ताचें बेसांव आमच्या घरांचेर आमच्या भुरग्यां बाळांचेर पडटलें. तर ओळखून घेवया की गोंयकारां मदें येदो व्हडलो सात वयर चल्ला. म्हणटोच कोणेंय विचारलें जाल्यार आरे गोंयकारांचो भावार्थ खंय आसा, आमच्यांनी म्हणूं येता हॉरिझॉन्टली गोंयकारांचो भावार्थ UK पावला, गोंयकारांचो भावार्थ आयलंडाक पावला, गोंयकारांचो भावार्थ आफ्रिकेच्या देशांनी पावला, गोंयकारांचो भावार्थ अमेरिकेक पावला, गोंयकारांचो भावार्थ आख्ख्या संवसाराक पावला हॉरिझॉन्टली. पूण वर्टिकली वयर वचो गोंयकारांचो भावार्थ खंय पावला, गोंयकारांचो भावार्थ स्वर्गार पावला. सांत जुजेवाजान स्वर्गार वयला, गोंयकारांचो भावार्थ सांत जाला. तर दीस इज द प्रायड, स्पिरिच्युअल प्रायड आमकां गोंयकारांक, की गोंयकारांचो भावार्थ सांत जालो, सांत जुजेवाज. तर ताचें देवस्थान वाडोवया आनी ताचें बेसांव आमचेर पडून दी. तो देवाचो परगटणार जालो, बोरवांसो नासलेल्या लोकांक ताणें बोरवांसो दिलो. तर आमी जेजूचे परगटणार जावया आनी बोरवांसो नाशिल्ल्या लोकांक बोरवांसो दिवया.